दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हळें, सर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फॉर्मायता. सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या मोनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरतल्यात, ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळतल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबेमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले भासावणे पोरमाणे जोडलोली आपली खाशा पोरजां म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबेमाजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळ्या रोचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे भासावणे पोरमाणे सर्वेस्पराक भेटलोली पोरजां तुमी जातल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. ताची खुशी पाळतात ती, सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुखेस्त. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते पोरगोट केलाय. तुजे खुशेक सोदां पाळो दिवंक म्हजे पांय, म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी, म्हाका कदींच सांडू नाका. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. उद्गार. पळयात शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेस दवरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकेऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तरलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात? अनभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सर्गींचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.